खंयच्या लेवलीर पावत तो आमी सांगूंक शकना आनी आमी पयलीं हे दिल्लेले आसले आमी इन रिटर्न सो आतां आमी आमचे मार्च स्टार्ट करतले वचून आमी पयलीं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयतले एज पर आमी तेचे दिल्लेले आहा पण 48 आवर्स जाल्लेले आहा तेंच्या सायडीसून आमकां कितें पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येवंक ना सो आमचे मागणे जो पर्यंत फुलफील जावचे ना तो पर्यंत आमी थंय डेप्युटी कलेक्टराच्या तोंडा फुडें आतां वयतले मार्च घेवन सो तेणी आमकां फुडें येवन कितें आहा तें सांगपाचें बाबा तुमचे कितें मागणे कंप्लीट जाले ना कंप्लीट जाले तें तेणी सांगपाचें डेप्युटी कलेक्टराक कित्याक आमी मेन ताका मेमोरेंडम दिल्लो आसलो आनी ही ती GMRची दादागिरी चल्लेली आहा गव्हर्नमेंट ताका सपोर्ट करता खंयच्या वेदिकार करता काय खबर ना आमचे लोकल लोक जे आहा एवरीडे सफर जायत आहा आमचे स्टेक होल्डर्स आमचे ट्युरिजम हेचेर डिपेंड आहा पळय ते सगळे लोक सफर जाता आमी रस्त्यार बेश्टेच येयना हांगा आमचे सगळ्यांचे जर इन्कम सारको आसलेलो आनी आमकां सगळ्यांक जॉब किंवा आमचे टॅक्सी बीन बरें चल्लेले न्हू तर आमकां अशें रस्त्यार येवन परत वेजिटेशन करपाची गरज नासली म्हणजे गव्हर्नमेंट खंय तरी फक्त हे कॅब एक्सिडेंट हे करून प्रमोट करूंक शकता आनी आमच्या सारख्या बारीक मनशांक तो खंय तरी दाबून धरूंक शकता म्हणजे पॉवर ऑफ गव्हर्नमेंटाची पॉवर आहा ती यूज करून जावं पुलीस फोर्स आनी कसली यंत्रणा सगळी आमच्या फाटल्यान जायता ते जेणे करून हे कशे कशे दाबून रावंक जाय आमच्याच गांवांत जर आमी अशे खंय तरी दामून रावले न्हू आनी फाल्यां सकाळी भायले येवन म्हणटले गोंयकारांक कांयच किंमत ना म्हणटले सद्याक आमकां ऑल ओव्हर गोवान खंयच किंमत ना गोंयकारांक अशी खंयच गोंयकारांच्या हातूंत असो इज्जत उरोंक ना सो आमी आतां तो मार्च करतले पयले जे आमचे हात मातशे आमचो वरंगबाब काल सीएमान तुमचे 80चे 200 केल्ले बरोबर त्याचे परत त्यांनी आसा ते रेट त्यांनी केला हाचेर तुमचे कितें म्हणणें आहा त्यांनी फक्त ते बोर्ड लायलेलो आहा इन रिटर्न आमकां अशें कोणीच काय दिवंक ना आमकां आपयलेले बऱ्या बऱ्या मनशांनी काल मेळपाक आपयलेले आमी इतले फावटी जेन्ना मिटींग तेंचे कडेन म्हाका कंडक्ट करपाक किंवा तेंचे कडेन मिटींगेक वयता पळय तेन्ना आमकां एकूय फावटी तेंची अपॉयंटमेंट मेळना आनी जशें तांकां कळ्ळें आमी स्ट्रायक किंवा व्हडलें कितें करपाचें आहा तेन्ना हें आमकां मेळोंक सोदता म्हणजे खंय तरी सरकाराकय कळलें आहा हेचेर इन्जस्टीस जाल्लो आहा पण तेची ती तोंडा फुडें येवन हांगा आमी खंयच कोणाचे कडेन मेळपाक वयचे ना तांकां दिसता आमचें कितें बरें करपाचें आहा तेंच्यांनी आमच्या कडेन येवन हांगा लेखी बरोवन दिवपाचें हे तुमचे मागणी फुलफील जाले म्हणून तरच आमी खंय तरी शांत जातले नाजाल्यार फुडें कितें जातलें ते गव्हर्नमेंट आनी GMR हाका कारणीभूत आसतलो आम्हाला टेम्पररी नाका आमकां ते 2 दिसान 15 दिसान करता पळय जाल्ले नाका रिटर्न जाय आमकां परमनंट जशें 40 वर्सां लीज हेका दिला आमकां तशें 40 वर्सां आमकां 2 दीस 8 दीस 15 दीस करता परत आहा ते दुसरी नोटीस लागता थंय ओके येस अमित सगळ्या टॅक्सी व्यावसायिकांच्या वतीन म्हणटात तशें आयज श्रीदेवी भगवती मातेचो आशिर्वाद घेवन हांगासर जशें सांगलेलें की डेप्युटी कलेक्टर बिंग द सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट त्यांनी गव्हर्नमेंटा कडेन इंटरव्हीन करून पेडणे तालुक्यान आनी संपूर्ण जो टॅक्सी वेवसायाचो जो विशय आसा तो विशय सुटाव करपाचो म्हणून आनी तेका लागून आमी तांकां रितसर निवेदनय बी दिल्लेले आनी त्याच्या नंतर तेंच्यांनी मेसेज कन्वे करपाक जाय आसलो जो मेसेज कन्वे अजून पर्यंत जाल्लो ना हे न्यूजांतल्यान बातम्यो येतात की 200 रुपीज हायक केल्लेले ते 80 हायक केले म्हणून पळय हे न्यूजांतल्यान मेसेज येवन अशें सरकार चलना सरकारान थ्रू लेखी स्वरुपान म्हणटात तशें टॅक्सी वेवसायिकांकडे पत्र व्यवहार करप गरजेचो आसा आयज फक्त म्हाका इतलेंच सांगायचें दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की तुमी गोंयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा GMRचो CEO सेशन हो गोंयचो मुख्यमंत्री ना हेचे मुख्यमंत्र्यान भान दवरपाक जाय मुख्यमंत्र्यान आनी गोंयच्या सरकारान जो लीज डीड GMR कडेन सायन केल्लो आसा तो लीज डीड म्हणजे तांकां टेम्पररी रेंटल बेसिसाचेर दिल्लेले आसा तांकां आयज हांगासर मालक केल्लेले ना आनी जर आमचो मुख्यमंत्री सेशनाच्या GMRच्या CEOच्या फुड्यान जर लोटांगण घालता जाल्यार तेणी आपले ते मुख्यमंत्री पदय काडपाचें आनी तेका दिवपाचें तूं चलय म्हणून पळय आमचो हो पिसफूल एजिटेशन आसा हांगासर कसल्याच म्हणटात तशी अरे रावीपणा ना शांतकायेन सगळे टॅक्सी भाव एकठांय आसात मागणे जे कितें आसा डिमांड जे कितें आसा गव्हर्नमेंटा कडेन ते इन रिटर्न दिल्लेले आसा परतून व्हर्बली सांगपाची गरज ना आमची मागणी इतली आसलेली की मुख्यमंत्र्यान थ्रू डेप्युटी कलेक्टरान इंटरव्हीन करून आयज पेडणे तालुक्यान एक हाय पॉवर मिटींग कंडक्ट करप गरजेची आसलेली ज्या मिटींगेन स्थानिक आमदार म्हण जिल्हा पंचायत सदस्य म्हण ह्या पेडणे तालुक्यातले सरपंच म्हण पंच सदस्य म्हण आनी सामाजीक कार्यकर्ते वावुरपी जांकां टॅक्सी कारा बद्दल आपुलकी आहा तांकां घेवन आयज मुख्यमंत्र्यान पेडण्यान बसप गरजेचें आसा आयज हे टॅक्सी वेवसायीक फुडें कित्याक सरले तर आमकां हेका वन्स फॉर एव्हर सोल्युशन जाय
पेडणेकार कशे सफर जाल्या ते सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. एक एक विशय आमकां उचकून काडपाचो ना. आमचो फक्त इतलोच मागणो आसा की टॅक्सी रिलेटेड जे कितें इश्यूज आसा तेंचो कावंटर तांकां परमनंट कावंटर मेळपाक जाय. जे प्रायसीस हायक करता पळय, जेन्ना तूं कितें तरी नोटिफिकेशन काडटा त्या वेळाचेर एक 100 रुपया थारायले. आयज जर 100 रुपया थारायले जाल्यार ते फुडल्या 3 वर्सांक 100 रुपयान आसपाक जाय. ते मदींच 8 दिसांनी वाडोवंक जायना. तेका एक म्हणटा तशी कन्सिस्टन्सी आनी डिसिप्लीन जाय, जे मुख्यमंत्र्यान दाखोवप गरजेचें आसा. आमचे फक्त इतलेच म्हणणें आसा की आमी लेटर गव्हर्नमेंटाक कन्वे करपाक डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लेले. डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान आमकां रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट लेटर येवपाक जाय आसलेले, जे अजून पर्यंत येयल्ले ना. तेका लागून आमी हे आतां फुडलो प्रश्न वचून बिंग द इन्चार्ज ऑफ एंटायर तालुका जो सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट आसा तेका आमी वचून विचारतले बाबा आमच्या पत्राचेर कितें जालें. दीपक याच जाता 20-22 वर्सां पयलीं ह्याच प्रांगणात आमी मोपा एअरपोर्ट जावचो ह्या समर्थनान आमी जमलेले एकवटलेले. पेडणे तालुक्यांतलेच न्हय तर उत्तर गोंयांतले बहुसंख्य हांगासर लोक जमलेले आनी त्याच्या नंतर आज 22 वर्सां आज परत एकदा आमी आमचे टॅक्सी असोसिएशन आसा किंवा टॅक्सी भाव हे जे आसात हांकां लागून आज आमी हांगा एकवटतात. अमित सावंतान आपल्या उलोवपान कसो हो फुडें व्हरपाचो एज्युटेशन हे ताणें मांडलेलें आसा. ताणें जशें म्हटलां की वन्स एंड फॉर एव्हर एका सोल्युशन येवपाक जाय. म्हणजे खऱ्या अर्थान आमी पळोवपाक गेले जाल्यार अनेक वेळार आमी टॅक्सी असोसिएशन आसात किंवा टॅक्सी ओनर्स आसात तांकां लागून आमी एकवटलेले आसात. हांगर आसात किंवा मोपा एअरपोर्टाच्या आजूबाजूक आसात किंवा हायवेचेर आसात. वेगवेगळ्या वेळाचेर आमी हांगासर तासभर आमी तांकां लागून उबे रावल्ले आसात. पण आज पळोवपाक गेले जाल्यार आमी एका मोठ्या संख्येन सबंद गोंयभरचे म्हाजे म्हायती प्रमाणे सावथ गोंयांतसून सुद्धा काही टॅक्सीवाले येयल्ले आसात. हो एकवट जो आसा हो आमी असोच दवरपाक जाय. आमी कोणतेय परिस्थितीत डिवायड अँड रूल करपाक दिवपाक जायना. आमी ब्रिटीश पॉलिसी जी ह्या सरकारान वापरल्या ती करपाक दिवपाक जायना. ते फाल्यां सकाळी जेन्ना डिवायड करता तेन्ना हे एज्युटेशन फेल वयता. हे खरें म्हणचे जाल्यार ज्या वेळाचेर पयलेच फावट जेन्ना आमी एज्युटेट केल्ले सरकाराक कर्फ्यू लावचो पडलेलो त्याच वेळाचेर खरो म्हणचे जाल्यार एका सोल्युशन येवपाक जाय आसलें. पण मागता सगळ्या टॅक्सी भावां कडेन की कृपा करून आमच्या भितर कितेंय मतभेद आसात ते बाजूक दवरून आमी एका बॅनरा सकयल आज एका एका अमित सावंतान जसो उलोव मारलो आनी सगळे एकत्र येयल्यात अशाच प्रकारे सगळे आमी एकत्र येवपाक जाय आनी आमचो लढो फुडें व्हरपाक जाय. कालच्या असेंब्ली सेशनात सुद्धा पळयलें जाल्यार ज्या पक्षांचो नांव येता गोवा फॉरवर्ड त्यांचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय यांनी सुद्धा टॅक्सीवाल्यांचो विषय उखलून धरला. आज ते देशा भायर आसात आनी म्हाका संद मेळ्ळी दर वेळा प्रमाणे आयज हांगासर म्हाका 2 उतरां उलोवपाची. हांव मागता परत एकदा आनी म्हणजे कळकळीची विनंती आसा सगळ्या टॅक्सी असोसिएशन वाल्यां कडेन सगळ्या टॅक्सीच्या धंद्यांचे आसात तेंचे कडेन की एका छत्रछाये सकयल एका बॅनरा सकयल आमी रावन हो लढो आमी पूर्णत्वा कडेन व्हरपाक जाय. म्हाका खात्री आसा की खंयचीच शक्ती डिवायड करूं शकची ना आनी आमच्यो ज्यो मागण्यो आसात जे अमित सावंतान म्हटला वन्स एंड फॉर ऑल हो एका सोल्युशन येवपाक जाय ते त्या जेन्ना आमी नाक दामतले तेन्ना तोंड उगडटले अशाच प्रकारे ते ओपन जावपाक जाय हे हांव सगळ्यां कडेन मागता. आमी आज आमी सरकाराक जो मेमोरंडम दिल्लो एक 2-3 दीस पयलीं तातूंत आमी 5 पॉयंट प्रोग्राम घेवन फुडें सरताले. अशें ना की आमी तातूंत 10, 15, 20 मागणे आमचे दवरलेले. आमचे तातूंत 5 पॉयंट आहा आनी ते सगळ्या हिता खातीर आहा टॅक्सीकारांच्या बेनिफिटा खातीर आहा 5 पॉयंट. आमची गव्हर्नमेंटा कडेन 48 तास आमी मागलेले ते आयज आतां खंय तरी 48 तास कंप्लीट जाले. आमकां इन रिटर्न कांयच अजून मेळोंक ना. सो आमचे चड व्हडलेशे डिमांड ना. आमचे जे 5 पॉयंट आहा पळय ते आमकां लेखी स्वरुपान गव्हर्नमेंटान दिवपाचे आनी जेन्ना लेखी स्वरुपान बाबा हे तुमचे आपूण कंप्लीट करता फुलफील करता म्हूण लेखी स्वरुपान दिवन आमचे सोमते जेन्ना आमच्या हातीन दिता तेन्ना ते थंय इम्प्लिमेंट जाल्लेले आसपाक जाय. हो इतलोच आमचो डिमांड आहा आनी हे जो पर्यंत आमचे 5 पॉयंट कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी हांगासरल्यान हालचे ना. आमचे कितें आहा ती कारवाई आनी चळवळ ही चालूच उरतली. किती 5 पॉयंट आहा ते कॅन यू एक्सप्लेन? 5 पॉयंट आमचे आहा एक मनोहर इंटरनॅशनलाचेर 5 पॉयंट आहा जे लोकल्स बीन आहा पळय पेडण्याचे तांकां एक फ्री ऑफ कॉस्ट टुरिस्ट टॅक्सी कावंटर दिवपाचो वयर. सेकंड थिंग वयर जी पार्किंग आहा जशी आमच्या अमित सरान सांगल्या ती ताका एक खंय तरी कॅपिंग घालपाची काळाची गरज आहा आतां. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमकां अशें दिसून येयल्ले पत्रकारांकूय खबर आहा आख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की तेंच्यांनी मदींचे हे पयशे 200 रुपया केल्ले. परतून आमी थंय वयतकूच परतून कितें तरी बोवाळ जालो आनी ते परतून 80चेर हाडले. परतून 1 म्हयन्यान 200 केले. आतां परतून ते 200चे काडटले 5000 करतले.
जावपा ना आमकां भरपाक. तेचेर खंय तरी कॅपिंगाची खरीच गरज आहा आनी ती कॅपिंग आहा पळय ती आमकां इन रिटर्न जाय आनी तेचेर प्रॉपर GMR कडेन एग्रीमेंट जाय. आयज हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक, GMR एक कंपनी गोंयांत येयल्या, 60 वर्सांचो करार केल्लो आहा. अशे जर 20 कंपनी येयल्ले आहा न्हू गोंयांत जर येत जाल्यार गोंयांत सोंपलें. मातशें लक्षात दवरा. हांव मागता सगळ्या गोंयच्या लोकांकडे, आमचे भयणी बायलांकडे, आवयंकडे, तुम्ही बऱ्या संख्येन भायर सरा, आमकां सपोर्ट करा. आयज ह्या प्रत्येक पेडण्याच्या गांवांत हो GMR जो प्रकल्प आहा, एअरपोर्ट आहा, तेचे जे सांडपाणी आहा ते गांवांत सोडलेले आहा. आयज दूरदेशा पाया तुम्ही थंय वचून कशी जाल्ल्या ती सगळ्या घाणी पडलेले आहा थंय. सो सगळ्या गांवांतल्या लोकांक हांव आव्हान करता, तुम्ही येया आमच्याकडे. हांव मागता आमचे पेडण्याचे आमदार माननीय श्री प्रवीण भाई आल्लेकर हांकां तुम्ही आमच्या वांगडा हांगासर येवपाचे. हांव आमचे सरपंच आहा, जे आमचे नियरस्ट सरपंच आहा, पंच सदस्य आहा, तांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तुम्ही आमच्या बरोबर येवपाचे. हे आमचे जे 5 पॉयंट आहा ते आमी हेतून मेन्शन केल्ले आहा हे मेमोरंडमान, आनी हे मेमोरंडम आमी सगळ्यांक इश्यू केल्ले आहा. सो आमकां हेचेर जो पर्यंत आमकां स्ट्रिक्ट म्हणटा ते डिसिजन जायना इन रिटर्न आनी तेचेर इम्प्लिमेंट जायना तो पर्यंत आमची चळवळ म्हणटा ती चालू उरतली. आयज आमी सगळ्यांना जमलेले आसा टॅक्सी भावांक आमी सपोर्ट करपा खातीर आनी काँग्रेस पार्टी सदी टॅक्सी भाव जे आसा ते आयचे आनी कालचे न्ही. म्हाका दिसता पयले सगळ्यांक पयलीं जेन्ना पर्यटक देंवता तेन्ना खरो म्हटल्यार टॅक्सीचो धंदो करणारो ओनर किंवा तो ड्रायव्हर पयलीं व्हरता आपले गोंय दाखोवपाक आनी गोंयाचें प्रदर्शन दाखयता. ही कितलीशींच वर्सां जाली, केन्ना खंय रेप जातना केन्ना खंय काय जायनासलें, कारण टॅक्सी भावांचेर आमचे पूर्ण विश्वास आसलो, कारण तो गोंयकार जावन आसा. आनी गोंयकार म्हटले की तो एक खरोखरच प्रामाणीकपणे काम करतालो. आयज सरकारान कितें चलयलां, मुणकारांक काबार, सगळे धंदे फिशरीज काबार, सगळी जेटी विकली. आयज एक ट्युरिझमाचो जो धंदो जावन आसा तो टॅक्सीचो धंदो तो सुद्धा तुम्ही काबार करता काय कितें? हांव जेन्ना येतालो तेन्ना वाठारांनी पुलीस आसा, म्हणजे टॅक्सी धंदे करणाऱ्या खऱ्या ओनरांक किंवा ड्रायव्हरांक आयज सरकार भियाल्लो आसा. म्हणूनच म्हणटा जब जब सरकार डरती है पुलिस तो डरती है, जब जब सरकार डरती है, पुलिस डरती है. आज खरोखरच हांव ह्या टॅक्सी सगळ्या धंद्यावाल्यांचे हांव खरो आभारी आसा, कारण ताणें एकवट दाखयल्लो आसा आनी हो एकवट टिकोवपा खातीरूच आमकां म्हणटा गोंयकार. आणि गोंयकार जेन्ना उठता तेन्ना सरकाराची कशी फुटता ते दाखोवपा खातीर आमी सगळे जाण एकठांय जावन आसा. हो प्रश्न फक्त पेडणेकाराचो न्ही, तो आमचो गोंयकारांचो. प्रत्येक गांवांतली भयण भाव उठोवंक जाय. ह्या टॅक्सीवाल्यांक सगळी जर पळयता कोण करता तेका, आनी हो टॅक्सी ड्रायव्हर कितें व्हडलो हो न्ही, अडाणी किंवा अंबानी न्ही, हो सादो मनीस जो शेतान काम करता, जो नुस्तें विकता, जो अशे बारीकसो जोड धंदो म्हणटा तो करता, उपरांत तो प्रामाणीकपणे करता. आयज पासून खंयतरी अशें जावंक ना की टॅक्सीवाल्यान रेप केला म्हणून. दाखोवन दिया म्हाका तुमी. आयज पासून खंयतरी जाणा मॉलेस्टेड केला म्हणून, चोरी केल्या म्हणून, प्रामाणीकपणे हाडून ते सगळे फारीक करता. अशा ह्या टॅक्सीवाल्यांचो खरें म्हटल्यार सरकारान गौरव करूंक जाय आसलो, कारण हो खरो गोंयकार जावन आसा. हे GMR वोट दिना, वोट दिता कोण? तुम्ही सगळे गोंयकार दिता, ते कोणी आसूं. आणि ह्या GMRचे किंवा आणि कॉपरेटिव्हांचे हितून ताटातले मानदार जाल्ले आसा सरकार. सांगता वेळ पडत जाल्यार ही ज्वालामुखी जातली आणि दाखयतले टॅक्सीवाले तुमची जागा सारखी. आणि त्या खातीर जागा आमच्या हेणे सांगलेलो 5 पॉयंट, ते 5 पॉयंट तुम्ही हे करात आणि सोपया तो. पहिले म्हटल्यार म्हाज्या टॅक्सी भावांक सगळ्या येवकार. आयज भगवती देवाच्या थळान आमी भगवती देवीक नमन करता आनी हांव ब्लू कॅपाक रिप्रेझेंटेटीव करता. म्हाजें नांव संजय कांबळी, द प्रेजिडंट ऑफ ब्लू कॅप. आमचो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे आमचो डिमांड आहा तो गोवा मायल्स जो कावंटर हा वयर चल्ला एअरपोर्टार तो काडपाचो सारको थंय, आनी तांकां कावंटर काय दिवपाचो ना. सेकंड थिंग म्हणजे GMRची ही दादागिरी चल्ली आसा खुबशी, थंय आमकां खूब त्रास करता. ते ब्लू कॅपाकूय करता, आमच्या लोकल जे आनी खंय आहा भुरगे तांकांय त्रास करता. आमचे 1-2-3 डिमांड आहा ब्लू कॅपाचे. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे पयलो डिमांड आहा तो आमकां स्टँड नोटिफाय करचो. थंय सरकारा कडेन हांव ऑनरेबल CMA कडेन मागता की आमकां जो वयर स्टँड दिला तो पयलो म्हणजे स्टँड नोटिफाय करचो. सेकंड थिंग आहा पळय तो आमचे जे ट्रिपी जाता मिनिमम गॅरंटी म्हणजे ट्रिपी आमकां GMRन घातलेले आहा तो क्लॉथ काडून उडोवपाचो. कित्याक सांग आमचे थंय आतां सद्या ट्रिपी जायना. थंय एक्चुअली आमची ट्रिपी 50 किंवा 60 ट्रिपी जाता ब्लू कॅपाचे. आनी आमकां GMRन जे क्लॉथ घातला तो 120 दिसाक 120 ट्रिपी जावपाक जाय.
आणि पर मंथ 3500 अशें आहा. पूण आमचे ऑलमोस्ट 2000 ट्रिपी जाता थंय. तेका लागून हो एक क्लॉथ काडून उडोवपाचो. आणि तिसरो पॉयंट आहा तो आमकां आमचो सारको स्ट्रिक्टली ऑपोज आमचो ब्लू कॅपाचो सुद्धा की गोवा मायल्स हो थंय सारको काउंटर काडून उडोवपाचो. ओके. जमलेले सगळे माझे टॅक्सी भाव जे आयच्या गोयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान काणकोण टू एक्स्ट्रीम सगळ्या कॉलनी सगळ्या सायटीचे भाव आपलो व्हॅल्युएबल टायम काढून आयच्या एज्युटेशनाक येयले तेंचे मना काळजांतल्यान पयलीं धन्यवाद म्हणटा. आणि आयज ही जी तुम्ही युनिटी दाखयली ती युनिटी अशीच कायम रावपाक जायी. जेन्ना जेन्ना टॅक्सीचो विशय येतलो तेन्ना गोंयच्या खंयच्याय कान्याकोपऱ्यांतल्यान तेन्ना शिव वॉरियर्स ही संघटना आसतली जी पयली आसतली थंय पावतली. सेकंडली जो आयज जीएमआरान अन्याय चलयला आणि त्या खातीर आयज आमी सगळे जाण हांगा आमी जमलेले आहा. सांगपाचें सरळ म्हटल्यार जो आयज लिंक रोड मेन इश्यू आहा जो न्यू रोड ऑपरेशनल जाता लिंक रोड तेका टोल लावपाचो आहा. त्याचे अजून कितें नोटिफिकेशन येवंक ना हो एक मेन इश्यू आहा. सेकंडली एक्झिस्टिंग रोड आहा तो क्लोज करपाक जीएमआरान सिव्हिल एव्हिएशनाक लेटर केल्ला. लेटर अशें की एक रिझन दाखयला तेंचे खंय पेट्रोल टँक आहा आनी आर्मरी. हांव जीएमआराक सांगू इच्छिता प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आयज 1 ते 1.5 वरास जाले एअरपोर्ट ऑपरेशनल जालो. आयज थंय कितें अनटोल्ड इन्सिडंट असो अजून मेरेन जावंक ना. सो आमी मागता बिंग अ लोकल कित्याक तांकां तो एक्सेस आहा तो लागीं आहा विदीन अ रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर ते 10 तो रोड आयज बंद करपाक सोदता जीएमआर. तो एक रोड मेन डिमांड आहा तो रोड आमकां चालू उरपाक जाय. कित्या खातीर तर आमी 20 किलोमीटर भोंवडो मारून येवपाचे ना. जो आमकां लागीं आसतलो रोड जो लोकल्सां खातीर तो चालू उरपाक जाय हो मेन डिमांड आहा. सेकंडली टोल जो होल गोवा टॅक्सी कार आहा तांकां जो टोल इम्पोज जावपाक आहा तो आमकां वेव जावपाक जाय. आयज आमचो पयसो जो आमी टॅक्स पेयर पे करता जो गव्हर्नमेंटाक पे करता न्हू टॅक्स तेचेर तेंच्यांनी लिंक रोड बांदलेलो आहा. ना की खंयसल्या घरांतल्यान गव्हर्नमेंटान आपल्या किटांतल्यान घालून हाडूंक ना. तो आमचो सगळ्या टॅक्सीकारांचो आहा. जो मेजर सोर्स ऑफ टॅक्स पेयर म्हणटा तो टॅक्सीकार आहा. सगळ्या बाबतीत चेक केल्या. खंय तरी माविन गुदिनो म्हणटा की आमी टॅक्स पे करना हे करता तेणी ते सरळ पळोवपाचे जो टॅक्सीकार कितलो टॅक्स पे करता आनी कितें ना तो. थर्ड आहा जो एअरपोर्टार इलिगल कॅब एग्रिगेटर. इलिगल कित्याक म्हणटा हो जेन्ना नोटिफायड आमच्या भावान सांगले ब्लू कॅब गव्हर्नमेंटान सांगले तुमकां नोटिफायड स्टँड दिला ब्लू कॅब. जर नोटिफायड टू स्टँड दिला जाल्यार थंय कॅब एग्रिगेटर चलना बाकीचे काउंटर चलना. ते मातशे तेणी त्याच्या एडीटी किंवा डायरेक्टराक कन्सिडर करून विचारपाचे की कितें आहा ते. आयज लोकलांची फसवणूक केली ब्लू कॅपाच्या बाबतीतय म्हणपाचे. जीएमआराक मंथली 7 लाख पे करचे पडटा. आयज थंय आमचे भाव आहा तांकां खंय तरी एक 300-400 रुपया ट्रिपी मारचे पडटा. अशी दयनीय परिस्थिती ब्लू कॅपाची आहा. जो एक भुरगो थंय येता सबंद दीस आनी सबंद दीस रावता 400 रुपया भाड्याक पेट्रोलाक वयता. निव्वळ ताका 300 रुपया खंय तरी मेळटा तर 300 रुपया जीएमआर घेता. जीएमआर 300 रुपया कळय घेता ते तुमकां हांव दाखोवन दिता. 200 रुपया तेंची जीएसटी म्हणटा ते जीएसटी 200 रुपया. सर्व्हिस टॅक्स आहा आणि एक बाकी स्टाफ कटींग म्हणून एक 50 रुपया आमकां चार्ज करचे पडटा. सो खंय तरी हे 300 रुपया जाल्यार टॅक्सीकाराक मेळटले कितें. जर तो एक भाडें मारतलो जाल्यार ताका खंय तरी 300-400 रुपया उरता. हे गव्हर्नमेंटाक दिसना. ते म्हणटा कॅब एग्रिगेटर एप बेज म्हणटा. कितें एप बेज. आयज तुमी लोकलांच्या सामको पोटार पाय दवरलेलो आहा. पळोवपाक गेल्यार सामको पाय दवरलेलो आहा. मागता सीएमा कडेन हेनी ब्लू कॅपाची जी दयनीय परिस्थिती आहा आमकां दिसता चायचो न्हू जाल्यार बरी चाय वयतली अशें म्हाका दिसता. जे आमचे टॅक्सीकार ते हॅप्पी आहा जर चायचो गाडो घालपाक सुद्दां दिला थंय चाय विकतले ते ब्लू कॅपाक गाडी मारचे परस. तो सो मागता सीएमा कडेन हेचेर इंटरव्हेन्शन करची गरज आहा. जी परिस्थिती आहा एज अ लोकल खंय तरी आमकां फ्री मेळपाक जाय आसलें कितें तरी कन्सेशन मेळपाक जाय. कन्सेशन अशें ब्लू कॅपाक कांय ना. तो सीओ डायरेक्ट सांगता ब्लू कॅब आनी बाकीचे सगळे काउंटर एकूच म्हणटा. जाल्यार लोकलांक तुमी कित्या खातीर तो दिलो ब्लू कॅब. दिवंक जायनासलो न्हू. एक लोकलांची तुम्ही हे अपेक्षा भंग केल्लो आहा म्हणून आयज खंय तरी लोक हे जमलेले आहा न्हू इतले टॅक्सीकार जमलेले आहा. सो मागता खंय तरी जो टोलाचो विषय आहा तेचेरय विचार करची गरज आहा. टॅक्सीकार भरमसाट टोल पे करू शकना. जीएमआर पार्किंग चार्जीस पे करचे पडटा. पार्किंग चार्जीस खंय तरी तेंच्यांनी रातच्या 12 प्रेशरायज जाता म्हणलं म्हणून रातच्या 12 नोटीस मारली. आणि हांव धन्यवाद म्हणटा तुमकां मिडियांक सगळ्या जो ह्यो इश्यू रातच्या राती तुम्ही हायलायट केलो. जे तांकां इमिडिएट म्हणटा तशें डिसिजन घेवचे पडले. आमकां खूब प्रेशरायज केले गेले की मिटिंगे घ्या हे करा. कशें आहा जेन्ना आमी डिसिजन घेता इन द इंट्रस्ट ऑफ आमचे सगळे टॅक्सी भाव एकूच डिसिजन आसतले आणि आमकां जाय ते एमिकेबल सोल्युशन
खंयसर तरी आमी आयज ह्यो जो टॅक्सी बिझनस आमचे सिनियर मोस्ट जे आहा वावरता लायक बाप्पा सगळे प्रेसिडेंट सगळो कोण सिनियर मोस्ट टॅक्सी कार आहा मोगे मोबीन सुद्धा तेंच्यांनी ह्यो टॅक्सी बिझनस सांबाळून दवरलेलो आहा आनी जे आमचे सगळे स्टेक होल्डर टुरिझमाचे आहा तो बिझनस हेच्या फुडें आमीच दवरतले आमी तेंच्या फुड्यान हालीं येयल्ले भुरगे पण म्हणटा जेन्ना जेन्ना टॅक्सीचे कितें इश्यू आसतलो तेन्ना आमी सदींच फुडें आसतले मागता गव्हर्मेंटान खंय तरी दोळे उगडपाची गरज आहा जे नाजाल्यार कोणाक फोन करून आपयता आमी हे करता ते करता असले करचे आदी कितें आमकां जर तुमी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता न्हू इन रिटर्न दिया आमी तुमकां इन रिटर्न लेटर दिल्ले आहा सो आमकां इन रिटर्न दिया आमी आमचें एज्युकेशन फाटीं घेता जेन्ना आमकां रिटर्न हे मेळटलें टॅक्सी कार आहात पण त्यांचा इश्यू माझे नाव सावियो आयज आमी सावथाकसान भगवती टेम्पलाच्या आदारान आनी आमचे शिववेरेच्या भुरग्यांच्या आदारान काल तेणी आमकां आयज एक उलो मारलो इतले भुरगे तेंचे भोवले इतले भुरग्यांनी तेंचे एफर्ट्स तांकां 48 hours दिल्लो गव्हर्मेंटान 48 hours तेंकडे 1 hour पासून आमच्या टॅक्सीकारांक दिवपाक सांगून आयज आमचे फूल साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा एक्स्ट्रीम साऊथ एक्स्ट्रीम नॉर्थ आयज सगळे आमी हिंगा जमा जाल्या हे आमच्या भुरग्या शिववेरेज भुरग्यांक सपोर्ट करपाक कित्याक आयज हिंगा 9 चाबी जाल्यार फाल्यां आमकां जाता आनी आमकां सदांच जाल्लो लास्ट 5 years जाले 6 years जाले आमी झगडटा टॅक्सीकारांक लागून पूण आयज पासून आमकां गव्हर्मेंटान हुंयत करूंक ना काल हे भुरगे इतले दीस रात भोंवता तेजे उपरांत गव्हर्मेंटाक खंय तरी कळलें तांकां चिमटो येतलो म्हूण आयज रातचे 12 तेणी आउट केले की 200 रुपया ते 80 rupees करता म्हूण आयज तुमकां एक ल्हानशी घडणी सांगता आमी तर सावथासान एक मोपा पिकअपाक येता आमी फकत 3000 चार्ज करता 3000 1000 वयता गव्हर्मेंटाक 1000 वयता पेट्रोलाक आमकां 1000 200 रुपया 300 रुपया वयता मेंटेनन्स 700 रुपया घेवन आमी घरा वयता आनी एक तर आमी सावथासान नॉर्थाक येता मोपा एअरपोर्टाक जाल्यार आमकां कमी कमी 2 वरां वयता आयज आमच्या गाडीचे टायर काबार जाता एक तेंपार आमकां गाडीचे टायर 70,000 चलताले आयज 35,000 आयज आमकां गाडीचे टायर चेंज करूंक पडटा वयल्यान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा मोबीन गोदीन आमी जीएसटी पे करना म्हूण आमच्या गाडयांचेर आमच्या टायरांचेर कंपनी सर्व्हिसिंगाक ईच अँड एवरी पॉयंटाक आमकां जीएसटी घेता जाल्यार आमी हुंयच्यान गव्हर्मेंटाक लॉस करता ते आमकां सांगचे तेच परी आनी बारीकशें एक सांगता तुमकां हांव आयज गव्हर्मेंट खंय तरी भिल्लो आहा आनी आमी जे कोत्ता न्हू ते आमी मोरसोर कोत्ताले आतां आमी फूल साऊथ एंटायर गोवा विथ द सपोर्ट ऑफ नॉर्थ एंड साऊथ आयज आमी सगळे एक जाले आनी आमचे जे फुलफील जे डिमांड्स आहात ते कंप्लीट जाल्या बगर आमी हाटी सरचे ना थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांत पयलीं एक गजाल सांगूंक सोदता गोंयकारांक आत्मनिर्भर जावपा खातीर सरकाराचो प्रमोशनल एक्टिविटी गरज ना कित्याक जे टॅक्सीकार भाव आसा पळय ते आत्मनिर्भर पयलींचेर आशिल्ले आहा आनी तांकां आत्मनिर्भर तर दवरपाक जाय अजून पर्यंत जाल्यार हें स्क्रॅप जावपाक जाय स्क्रॅप जे गोवा मायल्स आसा पळय ते स्क्रॅप जावपाक जाय दोनदो आमच्या जाणट्यांनी सुरवात केल्लो टॅक्सीचो अजून पर्यंत सांबाळून दवरलो आसात म्हाका अभिमान दिसता कित्याक भायल्या स्टेटीचे सारखे रातचे सुद्धा आज गोंयकार जे आसा पळय रातचे सुद्धा खंयचेय टॅक्सी एक बायल म्हणजे सेफली जर तर गोंयांत पावयला जाल्यार ह्या टॅक्सी भावांनी पावयला आनी खंयच्याच अशे इन्सिडंटान फसना अशे इन्सिडंट करून ना जे आमकां पूर्ण देशा कडेन लॉस जावपा सारखी म्हणल्यार आज ह्या लोकांनी तर इतले सेफगार्ड टॅक्सी धंदो दवरलो आसा जाल्यार तो धंदो ह्या त्या टॅक्सी भावां कडेन उरपाक जाय दुसरी गजाल प्रत्येक फावटी जे व्हडले अदानी अंबानी जे आसता पळय तांकां लोन माफ करता पूण म्हाका खबर आसा ह्या आमच्या टॅक्सी भावांनी कोविडा टायमार जेन्ना एक बिझनस जायनाशिल्लो जेन्ना त्यांचेर लोनाचेर लोन आशिल्ले बँके त्यांच्या फाटल्यान लावताले तरी सुद्धा त्यांच्यानी हो टॅक्सीचो धंदो सांबाळून दवरलो कोणाची भांगरां हाडून थंयसर दवरली आणि त्यांचो रीण जे रेंट आहा पळय ते पे केले म्हणल्यार आज टॅक्सीकारांनी ह्यो इतलो सफर करून तर इतले सेफगार्ड दवरले आसात जाल्यार म्हाका दिसता हो धंदो जो आहा पळय सेफगार्ड दवरपाक आणि टॅक्सीकारांनी आत्मनिर्भर रावपा खातीर ह्या सरकारान इमिजिएटली कितलो 24 hours दिल्लो आसा 48 hours दिल्लो आसात हो सोंपलेलो आसात पयलीं तुमी गोंय नॉर्थ आनी गोवा साऊथ अशें डिवायड करून दाखयलें आनी आतां गोंयकार जे सावथाचे बरें दिसलें म्हाका सावथाचो भाव सुद्दां हांगासर येवन अपील दिलें
की आम्ही सगळे गोंयकार सगळे टॅक्सीकार भाव एकठांय आसा आणि हो एकठांय रावतले आणि डिवायड जावपाक दिवचो ना. आज सरकारान सांगिल्ले मोदीत एक स्टेटमेंट येतालो आनी एक एअरपोर्ट आमी हाडपाचे आहा म्हणून खंय तरी ढवळेकरान सांगिल्ले आनी एक खंय तरी काणकोण. अरे बाबा नो एक एअरपोर्ट जो तुम्ही सगळे नष्ट पर्यावरण तुम्ही कट डाऊन केले पण त्याच्या नंतर एअरपोर्ट दिला त्या एअरपोर्टाचेर तरी आमकां जगोंक दियात, त्या एअरपोर्टाचेर तरी बिझनेस करपाक दियात. म्हाका विनंती कळकळीत विनंती आहा ह्या सरकारा कडेन सगळ्या कडेन मोहिना कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळ्यां कडेन जो धंदो तेंच्यांनी सांबाळून दवरलो आसा हो धंदो तेंचे कडेन उरपाक लागून जे तेंचे डिमांड्स आसा ते तेंचे फुलफील करपाक जाय. कित्याक आज ज्या भाशेन टॅक्सी भावान सांगले आज पॉसिबल जायना. तुमच्या रोडा खातीर सगळं टायर बीन काबार जाता, इंजिन काबार जाता आणि हे करून सुद्धा हे त्यांना थोडो जो 500 रुपया घेऊन ते घराकडे वयता पळय 400 रुपया घराकडे वयता ते जगपा खातीर त्यांचे अलाव करा. आमचो एक्टिव्हिस्टांचो ऑल ओव्हर गोवा एक्टिव्हिस्टांचो पूर्ण पाठिंबा आसा आणि हेज्यांक व्हडलो प्रोटेस्ट जावपाचा. केन्नाय उलो मारा आमी आमचो तुमकां सपोर्ट आसतलो. माझे नाव शंकर पोळजी. मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जावपाचो आसलो तेन्ना हेच ते मंत्री हेच ते आमदार जे सांगताले त्या टायमाचेर की आमी लोकल्सांक प्राधान्य दितले म्हणून कितें आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी पर्यावरण नश्ट केलें, तेच्या उपरांत जमिनी खाल्ले, लोकांक जाय तो रेट दिवंक ना, ते जमीनवाले सुद्दां वयले आनी बोबो मारतात. कितें हे टॅक्सी कार हे तुमच्या भशेन लोकांच्या फार्मांनी न्हिदोन थंयसर मजा मारपी लोक न्हू. कितें मजा तुमी मारले, लोकांक मिटर घालपाक लायले थंय फोंडान घातले टॅक्सी कारांक तेंकां. कितें वयता थंय जर कोण फोंडान पडला न्हू आयच्या डेटीन जाल्यार टॅक्सी कार फोंडान पडला आनी सरकाराच्या चुकीच्या डिसिजना खातीर फोंडान पडलेलो आसा. आयज जो मंत्री आहा न्हू तो आपल्या फायद्याचे चिंतता, गोंय सरकार आपल्या फायद्याचे चिंतता आनी हे मायग्रंट जे लोक आहात फॉर एक्झाम्पल जीएमआरूय मायग्रंट म्हणटा, मायग्रंट बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी असल्या लोकांक हे सपोर्ट करता आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा. आयज अक्षरशः ह्या सरकारान रेल्वेकारांक काबार केले, ट्रकवाल्यांक काबार केले, चिरेकारांक काबार केले. कितें वयता ते फिल्डान लोकांक काबार केले हेंच्यांनी, बार्जवाल्यांक सुद्दां सोडूंक ना. आनी आयज जे टॅक्सीकार मेहनत करून कितें स्वताच्या कश्टान रात दीस भाडी मारून आपले पोट भरतात, आपल्या फॅमिलीचे पोट भरतात आनी सरकाराक रेव्हेन्यू दितात. कितें तेंचोय वांटो आहा, तेंचो व्हडलो वांटो आहा सरकाराक रेव्हेन्यू दिवपाक. कितें आयज त्या टॅक्सीकाराच्या पोटाचेर पांय ठेवपाक हो सरकार फुडें सरलेलो आसा. हांव जाल्यार सरकारा कडेन एकूच मागता की हे जे सिच्युएशन आहा न्हू हे आसा ते पद्दतीन थंड हेतून सॉल्व करून दिया आनी तेंचो जो हक्क आहा तेंचो जो डिमांड आहा ते जे मागतात न्हू कितें ते तेंकां दिया. कित्याक सांग ते गोंयकार आनी तेंच्यांनी तुमकां निवडून हाडले आनी ते आपलो हक्क मागतात. ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर जर पयलो हक्क आहा जाल्यार आमच्या गोंयकारांचो आनी आमच्या टॅक्सी भावांचो जेंकां तुमी हे ब्ल्यू कॅब बीन काडूंक लायले न्हू तुमची डिसिजन आहा ती तुमी तेंकां काडपाक लायले. आणि आयज हे गोवा मायल्स आणि बाकीचे सगळे रोमाट चालू आहा न्हू तेंच्या खातीर तुमी तेंकां काबार करपाक उठले. हांव गोंयच्या सीएमाक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की आयज हेचेर तूं सारखे सिरियस नोट घेवन कितें तेंचे जे मागणे आहा ते एका दिसान फुलफील करपाची गरज आसा. ना जाल्यार हे सिच्युएशन वर्स्ट टू वर्स्ट वयतले. कित्याक सांग आमचे जे जितले गोंयचे एक्टिव्हिस्ट आहा सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की तेंकां आमी सपोर्ट करतले म्हणून. देव बरें करूं. सो आता आम्ही मागता सगळ्या भुरग्यांकडे आमी हांगासून मरे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचपाचें आहा. सो तुमी आमकां फॉलो करा. आमी एक रावंड घेवन अशें मरे डायरेक्ट डेप्युटी कलेक्टराच्या दारान वचपाचें आहा. ताका जाप विचारपाक की बाबा 48 अवर्स कंप्लीट जालेले आहा तुमचे सायडीसून कितें लेखी अजून कित्याक येवंक ना. हे तुमी